हे असोसिएशन बिगडल्यात. आतां बिगडपाचें कारण कितें? जेन्ना आमी ऑक्शन केलें गेल्या वर्साक इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आनी तें लीज एक मानशिकाराक दिलें आनी ते मानशिकारान फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट फारीक केलें आनी तें इन्स्टॉलमेंट फारीक करून आमी एग्रीमेंट करपाचें आशिल्लें. एग्रीमेंटाच्या टायमार आमचो मामलादार विमोद दलाल ताणें तेगेलें लीज दिल्ली पळय तें टर्मिनेट केलें आनी एग्रीमेंट करपाचो तो तसोच उरलो. आनी तेजे नंतर थोड्या दिसांनी तेणें आमचो एकावंटूय फ्रीज केलो. आमकां ऑपरेट करपाक मेळना जाल्यार करंट एकावंट आनी सेवींग एकावंट तोय बंद केलो. आतां तें बंद करपाचें कारण जें कितें तेणें एकावंट मागिल्लें आमचे कडेन जावं ऑडीट रिपोर्ट जावं आनी कितें आहा तें सगळें आमी रेसिडाच्या पंतान ताका आमी पावती केले. ट्रायबल गांव हिंगा जे लोक रावता ते रावंड अबावट 200 वयर घरां हिंगा आसा. तांकां आतां त्रास जाला. कसलो वास सोंसपाक जायना, न्हिदपाक मेळना. हे खंय पडटा गांव? हो गांव पडटा इले ते राशोल. कंप्लेनंट कोण आहा तो? कंप्लेनंट कोण एकटो एक शेतकार. एक शेतकाराच्या एक शेतकाराची तेजी कंप्लेन कितें आपल्या शेतान उदक घेयना.